नोव्हेंबर मेरेन मायनिंग चालू झाले ना जाल्यार गोंयभर खर आंदोलन करपाची शिटकावणी सांखळे मतदारसंघातल्या आप मजत गटाच्या बायलांनी सरकाराक दिल्या। सांखळे मतदारसंघातल्या आप मजत गटाच्या बायलांनी बुधवारा सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंताक मेळून निवेदन भेटयलें। नोव्हेंबर मेरेन मायनिंग चालू जातलें अशें उतर प्रमोद सावंतान तांकां दिलें। फाटलीं 2 वर्सां बंद आशिल्ल्यो गोंयांतल्यो मायनी जाता तितल्या बेगीन चालू करच्यो अशी मागणी करपी एक निवेदन सांखळी मतदारसंघातल्या बायलांनी बुधवारा थळावा आमदार दोतोर प्रमोद सावंताक भेटयलें। आमच्यो मायणी आहा त्यो बेगिनात बेगीन चालू जावच्यो आणि ज्यो समस्या आमच्यो आसा पळय त्यो दूर जावच्यो इतलेच आमी तेंच्या कडेन मागला। आता 2 महिने ताणें आतां आमकां आश्वासन दिलां, ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर पर्यंत आपूण सीएमा कडेन उलयता, सगळे पर्यावरण हे ते सगळे करता आणि 2 महिन्या भितर स्टार्ट करता म्हणून आश्वासन दिलां। जर ताणें 2 महिन्या भितर आश्वासन दिलां ते पाळ्ळें ना जाल्यार आमचें फूल सारकें बायलांचें आंदोलन आसतलें आणि विधानसभेक आमी मोर्चा भरतलीं। गोंयांतल्यो मायनिंग जाता इतल्या बेगीन चालू जावचें म्हूण मायनिंग वाठारांतले सगळे आमदार वावुरतात अशें आमदार दोतोर प्रमोद सावंतान सेल्फ हेल्प ग्रुपांच्या बायलांक सांगलें। जाता तितके बेगीन मायनिंग सुरू करपा खातीर तो सरकारी लेवलाचेर तो प्रयत्न करपाक जाय। तो आमी ऑलरेडी सुरू केल्ले आसा। मायनिंग भागांतले 4 आमदार प्लस एडिशनल आमचे दोगूय म्हणजे अनंत शेट आसतलो, किरण कांदोळकर आसतलो, 6 जाण आमदार मेळून वेळच्या वेळी मुख्यमंत्री कडेन हेजो डिमांड जो आसा घालीत आसा। मायनिंग ह्या विशयाचेर ही मायनिंग पॉलिसी जाल्या उपरांत विशय सगळो सुरळीत जातलो हें मुख्यमंत्र्यान आश्वासनय दिलां। येता त्या विधानसभेन जी 22 तारखेच्यान सुरू जाता हाजेर मायनिंगाचेर जे प्रश्न घालपाक जाय ते सगळे प्रश्न जे आसा पळय ते आमी घातल्या। सांखळेच्यान प्रुडंटा खातीर उदय परब। पावस अर्दो जालो तरी मुरगांव पालिकेचे गटारां साफ करपाचें काम अजूनय चालू आसा। पावसा पयलीं करपाची कामां मुरगांव पालिकेन वेळार करूंक नाशिल्ल्यान बोल्सांतले पयशे मोडून नगरसेवकाक गटारां साफ करची पडटात अशी थळाव्या लोकांची कागाळ आसा। नगरसेवक सैफुल्ला खानानूय पालिकेन कांयच काम करूंक ना म्हणून तिडक उक्तायली। पावस अर्दो जालो तरी मुरगांव पालिकेची गटारां साफ करपाचें काम अजून पुराय जावंक ना। बायणा वाठारांतलीं गटारां साफ करपाचें काम बुधवारा चालू आशिल्लें। पालिका कांयच करिना म्हणून लोकांक पयशे मोडून गटारां साफ करची पडटात अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। आमकां चडशे हांगा धाकटे गटारां आसा, सगळे चंबर आसा, चंबराचे सगळे उदक रस्त्यार पडटा आनी घरांनी बी उदक येता आनी लोकांक भरपूर त्रास पडटा। आमकां रातचे पासून लोक आसा ते रातचे फोना करता, बाबा चंबर भरलेले आसा, तुमी म्हाजें कितें बी करा म्हणून। अजून आमकां 3-4 महिने जाले आमकां कांयच मेळना, क्लिन करपाक मेळना, आमचे पर्सन आमी लेबर घालचे पडटा। वेस्टेज इज हियर, मॉन्सून सीजन इज गॉन, स्टील नो MMC दिस थिंग Dabba came to clean here. Ward councillor Saifullah is personally doing this much for us. मुरगांव पालिकेचो नगरसेवक सैफुल्ला खानान या कामाची सुरवात केली। प्री मनसून सीजन आमचो तसो गेलो, कोण काम गटर सगळी चॉक जाल्ले। आमचे कितें आमी वाड्याचेर आमचे लोक हावस टॅक्स फारीक करना, कित्याक तांकां त्रास जावप। तेन्ना तावडे आसलो, तावडेक पासून हांव सांगत आसलो की बाबा आमचो वार्ड सकयल पडटा, वार्ड नंबर 15 वयर आसा, आमकां त्रास जाता। दर्याक देगून आमचे हांगा रागलेलें आसा, टोटल आमचे गटर्स चॉक जाता, नाला चॉक जाल्लें आसा। नालाचे पासून काम केला ते सारकें करूना, ते कोणाक लेबराक काम दिला ते सारकें करूना ते मेन। वास्कोच्यान प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। फिफा वर्ल्ड कपाची फायनल जर्मनी अर्जेंटिना मदीं जातली। मॅच आयतारा रातीं जातली। बुधवारा रातीं जाल्ले दुसरे सेमीफायनलींत अर्जेंटिनान हॉलंडाक पेनल्टी शूटआउटान 4-2 मारले। रेग्युलेशन आनी एक्स्ट्रा टायमात एकूय गोल जावंक पावलो ना। शेनवारा रातीं हॉलंड येजमान ब्राझीला कडेन तिसरे सुवाते खातीर खेळटले। 1986त अर्जेंटिनान जर्मनीक फायनलींत मारिल्ले। 1990त जर्मनीन अर्जेंटिनाक हारिल्ले। आतां वर्ल्ड कपांतली तांच्या मजगतीची तिसरी फायनल। इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।